नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टिकाच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाल्यां कोंकणी परिशदेचें 33वें अधिवेशन मडगांवां जावपाचें आसा. आनीक ह्या खेपेक पयले वेळार म्हणजे सदांच जेन्ना कोंकणी परिशद जाता तेन्ना गोंयांत एक वाद जालो. कोंकणी आनी मराठी ह्या फावटी पयलेच खेपेक एक वाद जाला. रोमी कोंकणी काय नागरी कोंकणी हो वाद जाल्लो आसा. आनीक ह्या फाटभुंयेचेर जे आमचे रोमीचे जे आमचे समर्थन करतात ते ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्या संस्थेन फाल्यांच्या जे परिशदेच्या अधिवेशनाचेर लोकांनी बहिष्कार घालचो अशें एक आवाहन केल्लें आसा. तांकां कर्नाटकांतले मांड सोबाण आनी कर्नाटक कोंकणी लेखक संघ हांचोय पाठिंबो आसा. आनी ह्या सगळे फाटभुंयेचेर ही तांची मागणी कित्याक लागून जाता आनी फाल्यां ते एक्झॅक्टली कितें करता ताजे फाटल्यान तांचो फुडली स्टेप्स कितें आसतले हाजेर आमी भासाभास करपाक ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे अध्यक्ष बाब कॅनडी आफोन सांगपा पयल्यात. कॅनडी येवकार तुका. कॅनडी म्हाका एक सांग, फाल्यां तुमी आतां जो कॉल दिला की फाल्यांचें जें अधिवेशन आसा तांचेर बॉयकॉट करचें म्हणून, तुमी थंय वचून तुमी म्हणल्यार की सायलंट तुमचे निदर्शनां करतले. फाल्यां एक्झॅक्टली कितें जावपा आसा की फाल्यां एक्चुअली आमचे पयलीं स्टार्ट जातली धरना, सायलंट धरना रवींद्र भवनाचे ऑपोजीट. सो ती 8 आमी आपयल्या लोकांक, समज 8:30 स्टार्ट जातले. आनी देन 1 वराचें धरना आसतलो. सायलंट पिसफूल, कोणाक डिस्टर्बन्स आसची ना. मेन म्हणजे वायलन्स कशें करतलें कांय ना. सो ही फकत धरनाचो मॅसेज वचपाक जाय. कितें आमचे 4 लिपी आहा देवनागरी सोडून, हेर 4 लिपीचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी तो अन्याय हिंगा आमचे तर्फेन आमच्या गव्हर्मेंटाची रोमी लिपीक जाल्लो आसा. ऑफिशियल लँग्वेज घालूंक ना. तेच परी साहित्य अकादमीचेर 4 लिपी सफर जाता. कित्याक तेमी कांयच लिंग्विस्टीक क्रायटेरिया वापरिनासतना 1981 देवनागरी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ कोंकणी म्हणून सिलेक्ट केली, नॉमिनेट केली कोंकणी एडवायझरी बोर्डाक. पूण हो तांचो सिलेक्ट करपाचो जो हें आहा, आमचे क्रायटेरिया आहा ती सारकी नासली. जस्ट बिकॉज दे हॅड मेजॉरिटी इन द कोंकणी एडवायझरी बोर्ड दे पास द. ही मॅसेज आमी जाणूंक सोदता सगळ्यांक. आनी ताकाच लागून आमी परिशदेची न्हू, सगळी साहित्य अकादमीची जी साहित्य अकादमीची जी हेज्या फुडें कार्यावळी जातल्यो आनी फंक्शन जातलीं वो प्रोग्राम जातले ते आमी बहिष्कार करतले. ना. आनी तुमी फाल्यां कर्नाटकांतल्यान कोण येवपाचे आसात ते? फाल्यां कर्नाटकान आमी सद्याक आमची मेजर टायअप जाला विथ मांड सोबान, ही बेंगलोरची संस्था. आमी फाटीं गेल्ले थिंगा, आमचे एक बरे उलोवप जाले. आनीक आतां आमी दोगांय एकठांय मेळून एक कमिटी काडिल्ली आसा, तेजो हांव कन्व्हिनर आसा. आनीक फुडाराक हे दोनूय संस्था सगळी दुसरी येयल्या त्यो मलयाळम लिपीक आनी पेर्शियो अरबीक तांकांय सगळ्यांक वावराक संगतांक घेवन गोंयांत एक व्हडलें अधिवेशन करचें आसा. कित्याक हें पळय आतां एक कोंकणी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद जे म्हणटा तें ऑल इंडिया कोंकणीचें परिशद न्हू, तें फकत देवनागरीचें परिशद. कोंकणी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद जाल्यार सगळे लँग्वेजीचे आसूंक जाय. ते कितें सगळे लिपींचे मनीस आसूंक जाय. ते कितें परिशदेक स्क्रिप्ट कित्याक धाडटा? ना, ते कितें म्हणटा, ते कितें करता, ते हिंगा थिंगा भोंवता आनी 4 बोकडांक हाडटा हूंय हिंगासरले हिंगा थिंगाचे, आनी तांकां ऑल कोंकणी म्हणटा. दॅट इज नॉट ऑल कोंकणी. ऑल कोंकणी अधिवेशन जातलें आतां आमी करतले इन डिसेंबरान. आनी तितून सगळ्यो लिपी आसतल्यो. आनी ते येता जाल्यार पळोवया. ना ताजो सगळे लिपी म्हणल्यार नागरी आसतली. आमी आपयतले तांकां. ओके. ना आतां फाल्यां तुमी जो हें केला तो एक्झॅक्टली ताजे फाटलो हेतू कितें हें करपाचो फाल्यां जर धरना करपाक? कारण तुमी म्हणटा ते तांगेले जर अशें तुका दिसता जर ते तांचे ते करता म्हण तांकां कोण दितून कितें जालें? ना, आमची मॅसेज वचोंक जाय. कित्याक हे देवनागरी लॉबी हॅज गॉट अ hand in this, in all the manipulations of the Sahitya Academy. So it is Sahitya Academy mistake करून ना हे तेमी सगळे घोटाळो केला हेंच्यांनी. इवन इन द ऑफिशियल लँग्वेजाक घोटाळो तेंचोच आहा. तेमी आमकां मराठीवाल्यांक बोर्ड दाखयलें आनी ते दुस्मान कशें करून दाखयलें आनी एक्चुअली तेमी आपणाचें काम सादयलें. सो कोंकणी वाडी सगळे एकठांय आसले पयले 1987 आमकां तेंच जाय. म्हणजे आमी दोनूय कम्युनिटी बराबर एकवटान हे कोंकणीचे झूज आमी जिखले आनी कोंकणी गोंयची भास करून घेतली. पूण लास्टाक हें पडचिकान केलें. थिंगासून आमचे मदें ही फूट जी उपर आसल्या ती पयस जावंक जाय. आतां बरी संदी आसा. आतां तेमी म्हाका खुशी भोगता की आमचो लॉ कन्व्हेनर फादर मौजीन आतेद तेमी ताका विंचून काडला. पयलेच फावट एक मायनॉरिटीचो आय एम हॅपी अबाउट दॅट. पूण ही एक संदी ताका
हे जे मोडलेले पूल जे आसात 1987 हे दोन्ही कम्युनिटीचे व दोन्ही स्क्रिप्टामध्ये हे पूल घडोवन हाडपाक ताका एक संदी आसा. ताणें तेजे मेंबरांक कन्विन्स करूंक जाय बाबा हिंगा अन्याय जालो आसा आपणाचे कम्युनिटीचेर. ताका दिसता जाल्यार ताणें करचें, ना जाल्यार ताणें तेजें दुसरें मार्गदर्शन घेवचें कशें. कित्याक हेज्या पयलीं कितें जालां, जेन्ना तेमी कोणाकूय आमचे मायनॉरिटीचे कम्युनिटीचो खंयचे कम्युनिटीचेर बसयला तेमी ताका फकत उजार केला आनीक तांचो फायदो काडला. सो आमी सजमता फादर मौजीन हें सगळें सजमून आनी आपणाचे समुदायांचें सजमून आनी सगळें कोंकणीचें बरेंपण सजमून बरें मार्गदर्शन आनी हेका दितलो. हाजे फाटल्यान तूं जें आतां सांगलें ती मायनॉरिटी करता दीस इज somewhat some on communal lines such as no actually see it is a fact. No see minority कितें येता because आतां तूं फाल्यां तर कोर्टान वयतले आनी खंयच्या ग्रावंडाचेर वयतले. we have to go on the grounds of minority action article 29(1) for chief justice of India हाचेर उलयलो article 29(1) because हाचेर वो आमचेर अन्याय जालो आहा. there is script based discrimination. article 21 कितें सांगता, सगळे समुदायांक सगळे कम्युनिटींक हक आसा आपणाची भाशा, आपणाची लिपी, आपणाची संस्कृताय सांबाळपाक. आनी आमी कितें करता, आमी फकत आमकां आमच्या भाशा मेवल्या बट अरावंड दीस कम्युनिटी इज फेसिंग स्क्रिप्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ते ओएलएन तेका जागो दिवंक ना. एक सांग तुका आर्टिकल 29 दे हॅव गिवन यू तुगेले तुका जर रोमी करपाक जाय तुज्यान करपाक जाता. तुका जर रोमी रोमी कल्चर फुडें करपाक जाय, रोमी कल्चर म्हणल्यार तुमचे तुगेले क्रिस्तांवांचे कल्चर म्हणल्यार तुमी आज जर पळयल्यार अशें दिसता ते क्रिस्तांव आनी हिंदू हाजेर दिसता तुमकां करपाक अधिकार आहा. तुमकां कोणें आडायला आनी जर तुमी जर करता आसता जर तुमकां कोणें आडायले जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गिव्ज यू एक्झॅक्टली आडायले मागीर आमकां कोणें जेन्ना गव्हर्मेंटान आडायले जेन्ना ताणें आमचे तुका रोमी बरोवपाक आडायला ना आमकां इस्कॉलान शिकपाचें आडायल्या आमकां आमचे ऑर्थरांक पॉलिसी ना पॉलिसी म्हणजे कितें पळय लिपी केन्ना वाडटली, लिपी जेन्ना वाडटली जेन्ना एका सगळ्या तेका नरिशमेंट मेळोंक जाय, ताका फंडींग मेळोंक जाय, ताका सपोर्ट मेळोंक जाय सरकाराचो. आतां तांकां कशें मेळटा, तांकां कित्याक दिता ते ऑफिशियल लँग्वेज आतां पळय कोणाक तांकां मेळटा देवनागरी आतां ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट साहित्य अकॅडमीची ओनली स्क्रिप्ट म्हूण तांकां फायदो आसा न्हू. तांकां आतां कितें सगळे ताका धाडोशी आनी सगळे आमी 4 लिपीचे आतां उपाशी. म्हणजे साहित्य अकॅडमी तांकां फंडींग मेळटा, तांकां प्रोजेक्ट्स मेळटा. सो इट इज वन लिपी दॅट इज मेळटा. तेच भाशेन आमच्या हिंगा गोंयांत जाल्लें आहा. आमची रोमी लिपी सारी काबार आनी म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी स्क्रिप्टूच काबार आहा, उलोवपाचेंच बंद जातलें आमचें डायलॅक्ट पळय आहा ते आनी स्क्रिप्ट पळय आहा ती. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट इज गोवन इन टू स्कूल्स और ते ऑफिशियल लँग्वेजांतल्यान घालून ताकाय एक कोंकणी आनी देवनागरी बराबर पसंद दी आनी आमची रोमी कोंकणी. तूं म्हणटा ते दॅट इज सेपरेट, दॅट इज पॉलिसी करपाक जाय. आर्टिकल 29 गिव्स यू युअर कितें तुगेले अधिकार आसा तो दिता. तोच मागता न्हू आमी. तुका दिलो ऑलरेडी. खंय दिलो? ऑफिशियल लँग्वेजान दिवंक ना मरे, इस्कॉलान घालून दिवंक ना मरे. ऑफिशियल लँग्वेज इज अ सेपरेट थिंग. नो सी कायदो कोण करता, सी कायदो कोणाचेर बेस हांव तेच सांगता कायदो कोणाचेर बेस करूंक जाय. हिंगा आमचो जो तेंचा म्हणत आहा कम्युनल एक्ट जो आसा तसो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इज कम्युनल इन नेचर बिकॉज वो कायदो चिंतून करूंक ना. तेमी वो कायदो करता आसतना तेमी आर्टिकल 29 हें काडूंक जाय आसलो बिकॉज अरे बाबा दॅर इज वन कम्युनिटी दॅट इज गेटिंग सायडलायन हियर. एक स्क्रिप्ट आमचे अरावंड 33% कम्युनिटी सफर जाता तेन्ना हो जो ऑफिशियल लँग्वेज कायदो करता आसतना आमचें चुकलां आनी ते सारकें करूंक जाय. अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा तो. इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल दिस टोटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. क्वेश्चन पर्पजली विचारला कित्याक लागून जाणा तूं ऑन दीस ह्याच विशयाचेर 2 रीट पिटिशन हायकोर्टाक घाल्ली बॉम्बे. एक घाल्लें मराठीक स्टेटस मेळचो म्हणून, दुसरें घाल्लें तो आमचे विल्सन माधवरलन रोमीक हें मेळचो म्हणून रोमी हातूंत. दोनूय हे बॉम्बे हायकोर्टान भायर मारले सेयींग दॅट जो कायदो आसा तातूंत अनकॉन्स्टिट्युशनल काय ना म्हणून. ना तशें ना तें तुवें वाचूंक ना पेशंट. हांवें दोनूय पेटिशनां बाब एरिकाचेर ओजारीन जे हिंगा घालता पयलें ते राजनाथ नायक म्हूण ताणें ऐकलें रामनाथ नायक तेजें पेटिशन तूं जर पळयत ते पेटिशनाचे ग्रावंड्स ना गवड्यान सारकें आहा ते कोणें कांयच्या काय पेटिशन ड्राफ्ट केला. हाचें म्हणप न्हू अर्दे जाण कितें हेच घालता हेच लोकांक मुखार काडटा हे बावडी कितें नाका जाल्ली पेटिशनां नाका जाल्लें भितर घालूंक आनी तें भायर उडोवपाक सो ते रस्ते बंद करपाक.
आतां विल्मिक्सान घातलेले त्याचे ते एडवोकेट आसलो आय थिंक डॉक्टर एडवोकेट आयरिश तो बिफोर द एडमिशन स्टेज तो सोडून गेलो ती केस. सो तेका लास्ट मिनट कोण ज्युनियर एडवोकेटाक करून ते आर्ग्युमेंट करचे पडले आनी इट इज नॉट बीन चॅलेंज इन द हाय कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट नॉट एट न्ही द टायम पिरियड इज ओवर न्ही. नो तेका आनी आमी ऑलरेडी मेळलेले आहा सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेटांक बा आनी आमचें काम चालू आहा. There are two ways around it. Either you challenge these petitions, both the petitions, Eric Ozario and AJ, or go directly to the Supreme Court. एरिक ओझारियोचे हे करूया. एरिक ओझारियोचे पिटिशनाचे एरिक ओझारियोन सांगिल्लें की साहित्य अकादमीक ताणें पार्टी केल्ले आनी ताणें म्हणलें नॉट ओनली देवनागरी ऑल 5 स्क्रिप्ट्स should be eligible for this. कर्नाटक हायकोर्टान ती भायर मारली सेईंग दॅट आमच्या साहित्य अकादमीन एक रूल कॉन्स्टिट्यूट केला आनी तो फकत ते कोंकणीकूच न्ही सगळे लँग्वेजी खातीर एकूच रूल आसा एक लँग्वेज एक स्क्रिप्ट. तेच आतां कितें आहा तेमी एडवोकेट जेन्ना कशें पेटिशन ड्राफ्ट करता तेजेर आहा हाव यू ड्राफ्ट वेल द ग्राउंड्स 10 पेजीचें पेटिशन घातलें म्हणून ना तें पेटिशनाचेर साहित्य अकादमी इज ऑल्सो गवर्न बाय देर कॉन्स्टिट्यूशन न्ही. आतां साहित्य अकादमीची तेजेर उलयता तूं आतां 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट आतां ही 1 लँग्वेज आतां तुका कशें दिसतलें म्हणल्यार फाल्यां अरे इंडिया इज अ कंट्री वील मेक 1 लँग्वेज 1 रिलीजन 1 रिलीजन अरे हांगा 100 रिलीजन आहा न्हू सेम लायक दॅट एक कोंकणी आमचे अंडर माय फंडामेंटल रायट्स फंडामेंटल रायट्स. सो हियर युअर फंडामेंटल रायट्स ऑफ प्रोपोगेटिंग द कन्नडा स्क्रिप्ट कोंकणी और रोमी स्क्रिप्ट कोंकणी नोबडी हॅज स्टॉप यू. स्टॉप इन द सेन्स हांवें तुका कशें स्टॉप केलें सांगता. सी तेच भाशेन आमची कोंकणी सगळे लिपीक ना सगळे कोंकणी भाशांक ना त्या कोंकणीक 5 भासो आहा 5 लिपी आहा. सो आतां कितें आहा सिंधीक 3 लिपी आसा सिंधीकूय ताणें तोच हे केला. आतां हिंगा कितें चुकला क्रायटेरिया तो एरिक ओझारियो कित्याक केलो कित्याक ती आमकां कित्याक भायर उडयल्या यू नो कन्नडा लँग्वेज इज सो रिच. कन्नडा कितें म्हणून आहा कन्नडा लँग्वेज इट इज द वायडस्ट कन्नडा म्हणटा कन्नडा लँग्वेज वर कन्नडा स्क्रिप्ट कन्नडा स्क्रिप्ट इवन इन लिटरेचर इन कन्नडा स्क्रिप्ट it is the widest 58% of the among the Konkani speaking people use कन्नडा लिपी. त्यांचं लिटरेचर सगळ्यांक चिनी 4 लिपी 5 लिपी म्हणून त्यांचं लिटरेचर बेज आहा. सो आतां सी आमचे when this is a very valid point people must understand this. जेन्ना तूं एक लिपी खंयचे 5 लिपी हातूंतली सिलेक्ट करता तेन्ना तूं हे सगळे लिपींचो इवेल्युएशन करूंक जाय. ते हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स तेंचे कितें बाबा लिंग्विस्टीक कितें आहा सगळें तेंचें बरें स्टडी करून ती भाशा ओ लिपी बाबा ही ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हणून चूज करूंक जाय. तुमी कितें केलें तुमी 1981 सोज 8 जाणां ती एका कोंकणी एडवायझरी बोर्डाचे कोंकणी एडवायझरी बोर्ड 2 जाण एक लिपीचे आसूंक जाय. तुम्ही तितून कितें केलें तुमचे एक्चुअली हेंचे आसूंक गोंयचे आसूंक जाय 2 जाण आसूंक जाय आसलें एक्चुअली देवनागरीचे आनी रोमीचे 2 जाण आसूंक जाय आसलें. हेंच्यांनी कितें केलें सगळे बोलले देवनागरीचे कोण कोण उदय भेंब्रे चंद्रकांत केलेकर मनोहर सरदेसाय पंडीत हे सगळ्यांक घातले आनी मेजॉरिटी केली आमची. तातूंत रोमी लिपीचो कसो घातलो नांवाक फादर आंतोन पेरेरा आनी साल्दार तो बेंगलोरचो. सो त्यांची मेजॉरिटी जाली आनी तेमी जाहीर केलें की ओके देवनागरी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी म्हणून. हें कशें जाता दिस इज नॉट तांकां जर नाका आशिल्लें तुवें रोमीचे फादर पेरेरीक जर नाका आशिल्लें आमच्या कर्नाटकाचो जो हो आशिल्लो ताका नाका आशिल्लें ताणें आपल्याक हें नाका हो मांडपाक जाय. हाव डज द कमिटी वर्क युनिमसली इन एक्झॅक्टली हाव डज द कमिटी वर्क अ कमिटी वर्क्स. आतां तेमी 2 जाण समज ऑब्जेक्शन हाडलेलें जाल्यार सांग तेंचे हेंच्यांनी मेजॉरिटीन पास करूंक जाता. बट इट भायर मारूं आशिल्लें रिकॉर्ड तिकाच येता तेच पॉयंटाचेर तेकाच लागून म्हणटा हांव हे उजार केलें हेणें ऑब्जेक्शन हांव आयकोन जाणा फादर आंतोन पेरेरान ऑब्जेक्शन घातलेलें भासाभास केली रोमींक कित्याक दिवंक नाका म्हणून तुमी. बट तेन्ना हेंच्यांनी कितें केलें हेंच्यांनी तेजें आयकोंक ना आनी ही वॉज लायक इन द एंड ही सकम टू दॅट. आतां बायलांनी उलयलें म्हटलें हे मिनिट्साक ना मिनिट्स ना न्ही बायलांनी ऑब्जेक्शन हाडला म्हणटा ना बाबा इट इज युनिमसली बीन पास. आतां कोण बरयता मिनिट्स ते पळोवंक जाय न्हू. द बुक्स आर रिटन बाय द हिस्ट्री मेकर्स. आतां मागीर फादर आंतोन पेरेर बायलांनी येवन कोणाक सांगलेलें हांवें आयकलां तेणें देवनागरी वाल्यांनी आपणाक माकोड केलो म्हणून तेका लागून आमकां भंय जाता. हे पयलेच फावट तेंगे उजार करूंक ना. हे 1981
स्क्रिप्ट म्हणजे ऑफिशियल तेमी केली म्हणजे फादर आगोजाग करून. सेकंडली जेन्ना 87 चड व्हड जाली कोंकणी पोरजेच्या आवाजांत हे घुसले सगळे. हीच कमिटी जी थिंगा पास केली ते म्हणजे तेच घुसले आनी तेंच्यांनी ही आमची मायनॉरिटी कॅथलीक कम्युनिटी फुडें घालून हे कोंकणीचें झूज फुडें आयले आनी जिखले. आनी आतां तेमी एका म्हणजे आतां आतेदाक बसयला. आतां म्हाका तेच भंय पडला तेका कितें करूंक प्रेसिडेंट करूंक तेका माकोड करूंक म्हाका भंय लागता. सो आतां तेजे हातीन आसा तें. फादर आतायदाचे धोरण स्पश्ट आहा. तो म्हणटा रोमीची जी मागणी आसा आतांच न्ही अध्यक्ष केला म्हणून ताचे पयलीं साकून ताची धोरण रोमीची मागणी आसा ती सारकी ना म्हणटात. कारण ती म्हणजे लिंग्विस्टीक जर हे स्टेज ताका कांयच आदार ना असो ताणें हाजे पयलीं. Who is Father Mosin to decide? He is not a linguistic expert. At the first what is his opinion? I told you. बरोबर तेका ओपिनियन क्रिएट करून तेजे कितें सांग वी रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन ऑल्सो. तो म्हणटा ते सगळें रायट ना. तो आतां इज नॉट इवन अ रायटर ऑफ देवनागरी बट ताका तेमी नॉमिनेट केला. म्हणटा एक भास. इट्स दीस आतां जें कितें जाता परिशद जाता इट इज नॉट अ आमचें साहित्य संमेलन न्ही हें. आय अंडरस्टँड आय नो दॅट. हे कोंकणी परिशद संमेलन कोंकणी लोकांचें संमेलन. तो कोणी कोंकणी लोकांचो संमेलन जाल्यार हे प्रश्न काढा मरे परिशदेन. हे प्रश्न सुटावे करा मरे. म्हाका सांगून दिया कशे परी खंयची क्रायटेरिया ते बोर्डाचेर घाला पॉवर पॉयंटाचेर आनी आमकां दाखोवन दिया खंयची क्रायटेरिया उजार केल्ली. कोंकणी परिशदेचे बी धोरण आज न्ही एक कितलेशेच वर्सां पयलीं हें जाल्यार एक भास एक लिपी हे कोंकणी परिशदेचे धोरण. तातूंत हे कोंकणी परिशदेचे तातूंत भितर कर्नाटकांतले लोक आसात, केरळांतले लोक आसात, महाराष्ट्रांतले लोक आसात, गोंयचेय लोक आसात आनी हे सगळ्यांनी मान्य केल्लें धोरण हें. कशें मान्य करूं आतां जे फंडामेंटली करेक्ट ना एगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. इट गोज अरे एक भाशा एक लिपी कशी जावंक येता. इट गोज अगेन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. म्हाका म्हाजो हक दिया मरे. यू हॅव युअर रायट्स. रायट्स कोण दितलो ते. फाल्यां येवन तुका थंय तुगे क्रिस्तांव स्टायलीन पोयम म्हणपा कोणें हाडले थंय. आतां म्हजो रायट्स कोण दितलो. आतां कित्याक आयज आमी फाल्यां धरना मारना कित्याक करता तर आमकां जर आमचो होप दिल्लो सगळें बंद जातलें. आतां ते कडेन आमी सिंपल मागता मरे. आतां पळय ऑफिशियल इस्कॉलान घालूंक ऑफिशियल लँग्वेज एकट्याक कांयच लागना. ओके हें तुमचो उदय वेमरे म्हणटा खरें म्हाका पयर मेसेज धाडल्या. The official language act doesn't have anything to do with putting Kurumi into schools. It is the prerogative of the government. हांवें ताका सांगलें अरे बाबा why don't you make a statement like this? आमचो बाबा कांयच प्रॉब्लेम ना. हेंच हांवें आमचे पयर हेका सांगलें कोणाकूय तुमी एक स्टेटमेंट करा. प्रशांत नायकाक सांगलें तुमी एक स्टेटमेंट करा. आमकां आडकोळ ना रोमी लिपी इस्कॉलांनी घालपाक. तुवें आतां प्रशांत नायकाचो स्टेटमेंट केला उल्लेख केला म्हणून तुका तुमकां जें आमंत्रण दिलां जे आमी डायलॉग्स करया हे कोणें केला. परिशदेन दिल्या काय कोंकणी भाशा मंडळान दिल्या. आमकां कोणाक आमंत्रण दिवंक ना. गरज पडल्यार आमकां कोणाचें इन्विटेशन स्टेटमेंट ना. पूण काल तुय रिएक्ट जाल ताचेर की ना एक्चुअली तेजो स्टेटमेंट काल पळय दिला प्रशांताचो तो सारको ना. कित्याक ताका आमची पळय डिबेट जाल्ली गोवा न्यूज हब तेन्ना हांवें ताका म्हटलेलें तेणें न्हू हांवें ताका म्हटलेलें आमी पळय आदीं कांय बरे भाशेन एकठांय आसले दोनूय म्हणजे रोमी आनी देवनागरी. आतां आमी गरज आहा सगळ्यांनी एकठांय येवन तें उलोवपाचें. आनीक ताका म्हटलेलें हें बसोवया. तेन्ना तेणें कितें म्हटलें ना हांवें म्हणलें ताका तूं कोंकणी भाशा मंडळा कडेन एक मिटींग घे आनी उलोवया. तो म्हणून लागलो आपणें सांगलें तें जालें म्हणून लागलो. ते कडेन मिटींग घेतली म्हण तें आनी आपणाचें धरण कितें आहा तेंच म्हणजे ते म्हणून चेंज जावपाचें ना. तुका जाय जाल्यार आपण मिटींग घेता म्हणून लागलो. पूण ना म्हणटा हांव बट तेणें मिटींग आजून घेवंक ना. सो आतां हांव तुका हें करता. आतां तुजो विशय म्हणजे तुका जें जाय तें कोंकणी भाशा मंडळ दिवपाक शकना आनी कोंकणी परिशदेन दिवपाक शकना. रायट साहित्य अकादमीक तुका जर हें करपाक कन्सिडर करपाक जाय दॅट इज टू बी कन्सिडर्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑर बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. तुका शिक्षणाक भितर जर रोमी हाडपाक जाय दॅट डिसिजन हॅज टू बी टेकन बाय द गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट. कोण हाडयता. तिसरें तुका जर ती राजभास कायदे येवपाक जाय जाल्यार तुजे आमचे एसेंब्लीक हे येवन एमेंडमेंट येवन सगळ्यांनी पास करपाक जाय. हातूंत भितर कोंकणी परिशद
किंवा कोंकणी भाशा मंडळ किती करपाक शकता? ना सी इट इज दीस लॉबी सजमोन घेवंक जाय बिस्तर ना ते इट इज दीस लॉबी देवनागरीची लॉबी जी इज एक्झर्टिंग पावर एक्झर्टिंग इन्फ्लुअन्स ऑन द गव्हर्मेंट नॉट टू डू रोमी दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. सो तेका लागून हांव कितें म्हणटा तेमी काल स्टेटमेंट केला आमी खंयचे लिपीचेर आड ना. आय डेअर टू चॅलेंज देम दॅट दीस इज रॉंग वॉट यू आर सेइंग. ते तांकां तो खंयचे लिपीचेर आड ना. फाल्यां परिशदेन एक स्टेटमेंट करा की आमकां रोमी इस्कॉलांनी घालूंक आमचो कसलोच आडकोड ना जालें काबार. ते मागीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन येता. तुमी हो स्टेटमेंट करा. दुसरो तुमी म्हटलां कितें फाल्यां तूं थंय जावन डेलिगेट जावन तूं कित्याक? वी हॅव ऑलरेडी गिव अ कॉल फॉर बॉयकॉट. आय कांट डू नाव. I had given them a chance to call sit for a discussion before. They never took it up. आता त्याने कितें म्हणलां आमी उलोवया म्हणून. मे बी दे आर नाव गिविंग अ चेंज ऑफ स्टंट्स. बरें आहा बट तांकां जर खरें उलोवपाक जाय हे परिशदेन तेंचे दुसरो प्रोग्राम आहा तेन्ना 5 मिनटांची खबर न्ही. इट इज अ कम्प्लेक्स इश्यू ऑफ 4 स्क्रिप्ट्स. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात परिशद जाली म्हणटच म्हजें मागणें फादर आतेत कन्व्हेनराक एक डेट थाराय परिशदेची. एक डेट थाराय. तुमकां जाय ती डेट थाराय. तुमकां जाय तो टायम थाराय. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात आमी येता. सगळी एक बरी अर्द दिसाची एका दिसाची बरें सेमिनार बरें रावंड टेबल कॉन्फरन्स करून भासाभास करुया सगळी लिपीचेर. आर यू अप टू इट? सो ना जाल्यार तुमी काल पळय स्टेटमेंट केला तो एक फोटिंग स्टेटमेंट लोकांक आमचे धरणा मातशें डायल्यूट करपाक अशें म्हणून लोक समजतलो. गोवा इज वॉचिंग. म्हाका दिसता तुमी सारकें क्लियर करूंक जाय 2 पॉयंटाचेर हे परिशदेंत. आतां तुका आनीक तुजो मुद्दो कळ्ळो पण आतां एक सांगात कोणते देवनागरी लॉबीन राजभाशा कायदो केलो राजभाशा कायदो केलो अशें म्हणटात. ओके देवनागरीचे कोणत्या कोंकणी भाशा मंडळाचे किंवा कोंकणी आमचे कोंकणी परिशदेचे लोक आमदार नाशिल्ले. आशिल्लो एक उदय बेब्रा पण तो आमदार म्हण आशिल्लो. तो हांगेलो रिप्रेझेंटेटीव म्हण नाशिल्लो तो आमदार आशिल्लो. त्या वेळार तो आमचे पयलींचे हाणी केलो तो हे सगळे आमदारान केले न्ही. तातूंत भितर क्रिस्तांव आमदार नाशिल्ले. Nobody denies the course of history. सुशांत पळय तें आमी म्हणना तेंच्यांनी ते ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पळय जाला तेमी लोकांचे परत सोडून ऑन द कॉन्ट्ररी आमचो उदय बेब्रा वॉज आस्किंग दॅट 10 years हे टू बी गिवन टू रोमी. आतां कर म्हणून सांग तो स्टेटमेंट. आतां इस्कॉलान घाल म्हणून सांग आमदार खंय आहा मग जावं आतां मिस्टर पब्लीक तुमचे आमदार कितें करतालो? तो मालगोडो मरे आतां तेणें मालगोड्यान स्टेटमेंट करूंक जाय. आमदार कितें करतालो? इजीन कितें करतालो? सी मोविन गुदीन कितें करतालो? I accept all those mistakes, whatever whoever has done. तेमी ते जेन्ना कितें पावलां मारूंक जाय गोडी मारूंक ना. बट सादीन आशिल्लो. सादीन कितें करतालो? तेन्ना कितें जालां तेन्ना हो पळय ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आहा तो आपणाची पार्टी सांबाळपाक आपणाचो सरकार सांबाळपाक तेमी आनी एक कम्युनिटीक खुश करपाक तेमी केलें. आनीक कांयच ना तितून. बाय इट इज ऑलमोस्ट अ कम्युनल एक्ट. इफ यू लुक एट दॅट दे हॅव एक्सक्लुडेड 29(1) आउट ऑफ इट. म्हणजे 29(1) म्हणजे एक कम्युनिटी भायर उडयली. दॅट इज वाय तेंचे चुकलां आनी ते सारक्या जाग्यार घालपाची गरज आसा. आनी ते जाग्यार घालपाचे ते जाग्यार घालतलो जाल्यार तुगेले कोण हांवें आनी तुवें हांगा डिस्कशन करून कांय जाग्यार पडटले ते पडटले खंय ते असेंब्लीक जर आयले ताका लागून आमी आमदारांक बॅट जाय. आमदाराक बॅटच सांग तुका तुगे आमदाराचेच बेस्ट सांग तुका. तूं आतां तूं म्हणटा म्हणून म्हणया आतां ते तूं मायनॉरिटी आनीक मॅजॉरिटी म्हणल्यार इट इज ऑल द हिंदू आनी क्रिस्तांव ते आनी तातूंत लिपोवपा सारकें आनी कांय ना. म्हाका एक सांग तुमी आतां कितलीं जाणां हिंदू मेळ्ळा कितले जाण क्रिस्तांव मेळ्ळा? पयलो एक पॉयंट क्लियर. इट इज नॉट दॅट रोमी इज ओनली स्पोकन रिटन बाय मायनॉरिटी कम्युनिटी. वापर सगळे करता. आजकाल मोबायलाचेर सगळे भुरगे रोमीनच बरयता. हांवें रोमी बरयला. आतां आमी कित्याक आमी एक सगळे MLA कित्याक मेळटा भोव करून पयलीं आमी आमचे मायनॉरिटी MLA मेळटा कित्याक बिकॉज ते आमचे रिप्रेझेंटेटीव वेदर मेजर सो तांकां आमी पयले मेळ्ळे. आनीक तांकां मागीर जाल्या उपरांत आमी दुसरे कम्युनिटीचे MLA सोडचे ना तांकांय मेळटले आमी. तूं आलेस सिकेरेक मेळ्ळो. आलेस सिकेरेक सांगलो तुका दॅट हेज ऑलरेडी बीन सॉल्वड म्हणून तुका. तेजे भाशेन ही सेइंग इट इज सॉल्वड सो वी हॅव टोल्ड हिम इट इज नॉट रिजॉल्वड बाय तो रिजॉल्व जाल्लो. आलेक्स सिकेराक बरी अवेअरनेस आसता बिकॉज ऑफ इट पास्ट हिस्ट्री. नुवेंचो आमदार कोण राजाराव ग्रासे जाल्लो पयलो ताणें अपील घातलेले 1993 तो रिजॉल्व जाला कित्याक घातलें ताणें.
सो चर्चिल आनी तो राता राव तेन्ना दुसऱ्या दिसा गेल्ले दुसरो कुत्तरीचो आमदार तांणी सांग तुका Consensus वेल्यार तो कदेल धमकीत काय जावपाक लागलो तुका ना तेजे इन्सरपाचें तेका हक आहा आमचें कितें आहा आमचें कितें इन्सरपाचें तें आमी दिलें आमी कितें दिवंक जाय तें आतां दिलां कितें सी वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन तेणें कितें सांगलां ओरिजिनल इफ देर इज कन्सेन्सस आय एम देर फायन हांव आमी कन्सेन्सस हाडून सगळ्या तेकाच लागून आमी मेळटा सगळ्यांक आतां आमकां सगळ्यांनी कन्सेन्सस दिलां चडशें सो कोणाचें नो अशें आन्सर मेळना इवन आमकां तो आमचो तुयेंकार बीजेपीचो आमदार बरें आमकां तांड फाटल्यान मागीर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक व्हिडिओ काडलो तेजी मिस्टेक न्हू उल्हास तुयेंकाराक आमी मेळ्ळे तेणें आमकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलें तेच भाशेन आमी उल्हास तुयेंकारान सांगलें म्हणटे बरें आहा तुका ते सपोर्ट करता म्हणटा ताचे फाटल्यान ताणें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक एक व्हिडिओ काडलो तेजी न्हू तेजी डबल पॉलिसी आमकां पयलो स्टेटमेंट रोमींग सपोर्ट करता म्हणून दिलो मागीर तेजें कितें प्रेशर आयलो आसतलो तो सर्क्युलेट जालो म्हणटच मागीर ताणें दुसरें कितें मातशें थिंगाय ताणें ना म्हणूंक ना आपूण पेपर आपणे सीएमाक दिता अशें ना कोणेच म्हणूंक ना हय कोणें म्हणलें सगळ्यांनी वय म्हणला आतां जोशवान म्हणला आमकां आय एम देर फॉर रोमी आय विल सपोर्ट अ थिंग मायकलान सांगला आमचे मायकल एक्चुअली वन लेवल वयर गेलो आमकां म्हणलें ताणें आमकां he is willing to come on a committee of आमी एक कमिटी करता आता ग्लोबल कोंकणी फोरमाची ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक रेप्रेझेंटेटिव्ह घेऊन विजयाने येत म्हणला विजयान येत म्हणून सांगला कालूसान आमचे कमिटीचेर येता म्हणून सांगला मायकल लोगून येता म्हणून सांगला आता विजयाचं स्टँड कितें विजयाची पार्टीचं स्टँड कितें कमिंग ऑन आमचे कमिटीचेर येता म्हणून सांगला आनी विजयाचोच पार्टीचो वन ऑफ द जो आमचो पदाधिकारी परिशदेच्या हाजे आहा तशें न्ही जायते भाशेन मनीस आसता पार्टीन So it doesn't matter. Party interest has to come first. I think so. So if party conflict जाल्यार ते आता एक तर एक विजयान सुद्दां बरो स्टेटमेंट केला की ही आमची कोंकणी लोकांचे मध्ये फूट पडोंक जायना आनी आय एप्रिशिएट दॅट शूड बी द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एवरीबडी आमी हिंगा आयज पळय चलयता आमी देवनागरीचेर ओपोज करूंक करना ती आमी आमचो हक मागूंक करता सो इट इज नॉट दॅट आमी हेजेर आड आहा तेजेर आहा तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांनी चिंतूंक जाय बाबा हे आयज तर झगडटा हे आपणाच्या हकाक लागून झगडटा आनी हेतून दुसरें आनी कांय ना एक आतां आमी ह्याच विशयाचेर म्हाका दिसता आमी दोनदां मेळ्ळ्यात एकदां साल्वादोर मेळ्ळा ताच्या पयलीं आमचो तालगत कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष तोय मेळ्ळा आमी एकूय हातूंक ह्या डिस्कशनाक एकूय हें केन्ना तुमकां अधिकार ना तुमकां हक ना किंवा रोमी वयर सरपाक जायना अशें खंयच्याच हातूंक भुमिका घेवंक ना एक हें जर करतलो जाल्यार काय खबर आसा हाका खबर हें करतलो जाल्यार आयतर एकटीच आमगेले आनी करपाक जाय गोवा गव्हर्मेंटान करपाक जाय एसेंब्लीन करपाक जाय किंवा गोवा आमचे शिक्षणाक हाडटा जाल्यार आमच्या शिक्षण खात्यान किंवा गोवा गव्हर्मेंटाचे त्या वटेन करपाक जाय साहित्य अकादमीन करपाक जाय आनी हें जर करतलो आयदर तूं म्हणटा बाय द कन्सेन्सस और काय ते जर करनात जाल्यार यू हॅव टू चॅलेंज इन द आतां म्हजें लास्ट क्वेश्चन आहा भितर जर सगळ्याक जर कॉन्स्टिट्युएन्स आमचे हे पळयली विधानसभा पळयली 40 आमदारांतले तुमचे आसतले कितले 16 म्हाका दिसता 1 2 3 जाण ह्या वटच्यान आसात युरी एडिटन हो आमचो काल्लूस आनीक आपाचे 5 जाण आसात ह्या वटच्यान आसात 5 आसात त्या वटच्यान आसात 23 जाण आतां 16तले ते हे आसात 11 जाण त्या वटच्यान आसात आनी जर सगळे जर बीजेपीचो जर हे जर पळयलो आतांचो जर मूड पळयलो तांकां हे असले हातूंक हे कसल्याच भानगडीक पडपाक नाका अशे वेळार कन्सेन्सस जातलो कसो आतां व्हेरी गुड क्वेश्चन हे तो प्रश्न सोडयतलो जाल्यार तो एसेंब्लीन जावंक जाय म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेज आनी हे जाणा जावन आमी पावलां मारल्या कित्याक फाटले एसेंब्लीन कोणें एकल्यान घातलें तें मागीर तें जायना दुसरें सपोर्ट मेळना तेका लागून आमी कितें केलां ही पावट सगळ्यांचो एक वोट घडोवन हाडपाक आमी तांकां मेवता आतां ही कमिटी सुद्दां करपाक तेंच रिजन म्हणजे 5 जाणांचें कितें करपाक तें बिकॉज टू ब्रिंग देम टुगेदर इन अ युनिफायड मॅनर हें कमिटीचें काम कितें हे कमिटीचें काम हें बील एसेंब्लीन घालपाक बरे भाशेन आनी सगळ्यांचो म्हणजे सहकार घेवपाक म्हणजे ऑपोजिशनाचो that remains to be seen. Let us not jump to we are approaching with an open mind. ते मागीर थिंगा एसेंब्लीन ते मागीर लोकांक स्पश्ट कळटलें कोण आहा रोमीचे वाटेन कोण ना बील सगळे आसल्यार बील पास जातलें सगळे ना जाल्यार बील फेल जातलें
So it's very simple as that. But what will be your next step? yeah, that is the next step we will tell you when you cross that bridge. Okay. आता आम्ही एक सध्या आम्ही गव्हर्नमेंट करतलो म्हणून अशेंच बसोन ना. आम्ही 3 वाटो सोदल्या. ही एक वाट म्हणजे असेंब्लीन करपाची. दुसरी वाट आम्ही शिंतल्या ते आमचे ती रेझोल्युशन घेतल्या आम्ही कितें आनी ती सगळी रेझोल्युशन हूंय पावल्या टू द कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज. ती दुसरी वाट. तेजेरूय आमकां कितें जाल्यार निकाल येतलो कित्याक ती एक पेटिशन तें दॅट पेटिशन गोज नो द लिंग्विस्टीक कमिशन ऑफ लिंग्विस्टीक ती बॉडी बसयल्या असलेच कामां असले सरकार खंयचे कम्युनिटीचेर अन्याय करता लिपींचो तेन्ना ताका लागून ताका बसयला आनी तो मागीर तेजेर रिपोर्ट करून तो प्रेसिडेंटाक धाडटा आनी तेजेर मागीर कितें जाल्यार सोल्युशन येतलें. आनी हे दोनूय तरी आमच्यो वाटो जायना. आमचो तिसरोय प्रयत्न चालू आसा. तिसरो प्रयत्न म्हणजे सुप्रीम कोर्टान वचपाचो. ताकाच लागून आमी ही सगळी दुसरी संस्थांक एकठांय येता कित्याक हो सगळो लढो जावन आसा सगळी संस्थांचो सगळ्यो लिपींचो. सो तिनूय पळय आमचे 3 pronged अटॅक ही तिनूय अजून बराबर वयता. ओके. ना आनी बी कितें आसलें जे कदेल जाय काय रोमी जाय म्हणटा ते रोमी नाका म्हणटा ते कदेल काडून बी घेतले ते मागीर कितें कदेल आतां पळय इलेक्शन इज टू फार अवे. आमी चिंता हो इश्यू फुडले असेंब्लीन नाल्यार ते पयले 2 असेंब्ली भितर तो काबार जावंक जाय. आमकां तें बिकॉज टू लीड अ मुवमेंट लायक दीस इज नॉट इजी. कितें 2-3 वर्सां आमकां तें पॉलिटिकल इंट्रस्ट ना आनी आमच्या मेंबरांकूय कोणाक ना. आमचे फकत इट्स हो एक ग्रासरूट मुवमेंट जो सकलसून जावन येयला. हातूंत कोणाचें एफिलिएशन ना कोणाचें पार्टी एफिलिएशन ना आनी आमकांय इंट्रस्ट ना. आतां ते पॉलिटिशियन ते तेंचे घोडे आसमोन आसतलें बट आतां एका सुमार इन एनी केस दॅट द इश्यू इज नॉट रिजॉल्व फॉर 2 years तेन्ना मागीर तेजेर बसून आनी एक चिंतन बैठक घेवची पडटली. सो ह्या जेर आमी चर्चा थांबयतात अजुनूय आमी म्हणटात की क्रॉस हे दवरून आमी कॅनडीन अजुनूय हो प्रश्न जालो ना पूण कितें करतलो तेंय सांगना. सो कितें करतलो तें फुडें जेन्ना येतलें तेन्ना कळटलें. आतां मेन म्हणटा फाल्यां कितें जातलें ताजें सगळ्याक हे आसा. कॅनडीन उलो मारला. जर कॅनडे आतां आज आमी उदय भेंब्र्याची मुलाखत घेतिल्ली. तो म्हणटा की रोमी मागता ते सगळेच क्रिस्तांवां तांकां रोमी जाय अशें ना म्हणटा. ते थोडे जाण आहात तांकां रोमी जाय म्हणटा. सो ते थोडे काय चड जाल्यार तुमच्या हांगा ते धरणाक कितले येतले ताजे वयल्यान कळटलें की तुमकां कितलो सपोर्ट आहा तो. नो आय वोंट एग्री टू दॅट. आनी फादर स्टेटमेंटूच रॉंग आहा. ताकाच लागून तेमी तें बसयलां कितें एका ते कित्याक बसयला तेंच्यांनी टू क्रिएट अ स्प्लिट ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू बिटवीन द कॅथलीक कम्युनिटी. ताका तेमी तिका माकडूच करून बसयला. दॅट इज द इंटेंशन ऑफ उदय भेंब्रे मे बी. इट इज नॉट दॅट सगळे क्रिस्तांव ताका लागून हांवें चॅलेंज केलें मरे काल ताका फादर ताका तो सगळे क्रिस्तांव धरना जाल्यार आमची बायबल काडात तो पाद्री मरे त्या बिशपाक सांग सगळी देवनागरी बायबल ती काड म्हण रोमी आनी स्टेटमेंट कर मरे कॅटेगरीक स्टेटमेंट कर ते रिप्लेस कर विथ द देवनागरी बायबल एंड स्टार्ट. चर्च हॅज टू आर्टिकल तुगेले हे आसा बरें ते चर्चेक तुगेले रोमींतल्यान करपाक अधिकार आहा. तो कोणाचे हाडपाक जायना. ना तेंच्यांनी तो कोणाय हाडायलो ना. आतां तेंचे इस्कॉलान डायसिन स्कूल आहा 200 वयर तेंच्यान शिकूंक जाता. न्यू एनईपी पॉलिसी येयल्या. There is no restriction on the schools. तांकां जाय ते भाशेन शिकूंक जाता. बट ते फुडाकार घेयना. There must be some restrictions. हे रिजॉल्व जातले काय ना म्हणटा येतले कशें. आतां तुमगेले मुवमेंटाक कितलो सपोर्ट आहा. हे फाल्याचे स्ट्रेंथ कितली आसतली. इट इज टुमॉरोज थिंग इज नॉट अ पब्लिक मीटिंग. इट्स अ शो. इट इज नॉट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. फाल्यां एक धरना जनरल कॉल दिला आमी. मिटींग आमच्यो जातल्यो मुखार मोठ्यो बट टुमॉरो इज आमी कोणाक लोकांक मोबिलायज करूंक वचूंक ना. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ सबस्टेन्शियल क्राउड. ना हांव तेंच म्हणटा तुका फाल्यां कितें म्हणजे कशें आसतलें तें फाल्यां कळटलें. आनी इतले आमी हे करपाक इतली उचाबळ घेता फकत एक कितली वरां उरल्या आतां एक 20 वरां सुमार उरल्या आसतली. सो फुडली 20 वरां भितर तें कितें जावपाचें तेंय जातलें. फाल्यांची प्रोग्रामाची इम्पॉर्टंट थिंग इज द कंटेंट. आमी इट्स नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ कोडे कितलो लोक आहा तो न्हू. वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल. पयलो धरणा आसतलो आनी मागीर धांक हिंगा खंय आमचे लोया मैदानाचेर ओपन मायक ही लोकांची भावना लोक सांगतलो आनी दॅट इज इम्पॉर्टंट. 36 वर्सां ती पळय हें चलता गळो लिपीचो गळो फुगार करून दवरपाक तेजेर लोक उलयतलो आनी तें आयकोंक तुमी येवचें सगळ्यांनी. ते हे तशें म्हणटा तुका हांव कितें जातलें तें फाल्यां कळटलें म्हणटा आनी तुका जितली उमळशीक आहा तितली म्हाकाय उमळशीक आसा. ते फाल्यां कितें जातलें तें आयकोपाची.
सो फाल्यां पासून रावया या. जातल्या पळोवया. या, या. आनी एक म्हणटा ते आमी सदांच म्हणटात ते की कोणूय खंयचीय भाशा मुखार येवपाक कोणाचीच आडखळ नासतली, गोंयकारांची तर नासतली. पण हातूंतल्यान एकच मात जावचें की लिपीक लागून किंवा हाका लागून समाजा मदीं फूट पडची न्ही, हे जावपाक जाय आमचें हय. आनी हे म्हाका दिसता फकत तुमीच न्ही दुसऱ्या वटच्यान ताल तमे करून मुखार वचचें इतलेंच आमी मागतात. आनी हांगा चर्चा समयतात. देव बरें करूं तूं येवन उलयलो. आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.